ब्लेस म्हळ्यार आशिर्वाद करचो. आमी आमच्या कोंकणींत आमच्या संप्रदाया प्रमाणे चिंता व्हडांनी मात्र ल्हानांक आशिर्वाद दिवचे, बेसांव दिवचे. देखून थोडे फावटी व्हडां हेरांतावन बेसांव काणयो नार्ग घातात ह्या पसंत करनात. निजान मोगाचें न्हू, आमी सगळ्यांनी बेसांव घेजय आनी बेसांव दिजय. बेसांव म्हळ्यार उंच उबारचें, देवाकी आमी उंच उबारचें. देवाक उंच उबारले वयर तो व्हरतो जायना, तो व्हरतो ताचेस्तकी तो व्हरतो. आमी ताका उंच उबारलेले वरी तो व्हरतो न्ही, पूण म्हज्या जिवितांत देवाक हांवें उंच उबारचें. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. नमस्कार, कशीं आसा तुमी सगळीं? दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षकांनो, तुमकां म्हजे प्रणाम आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां. हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची दैवीक कृपा, देव बापाचो तो दैवीक मोग आनी पवित्र आत्म्याचो तो दैवीक अभिषेक सदां काळ तुमचे सौफे आसो. गीत आमी गावया. हें गीत तुमकां कळीत आसा. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय, हरी एक म्हजो अपराध सोंसलोय, येमकोणांतलो येदोळ राखलोय. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय, हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय, येमकोणांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. वैभव मंगळा बापा, म्हजें काळीज तुका भेटोवन दिता. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्या वांटेली जाल्यार समेस्तांक तुका समर्पण दिता बापा. बापा, तुजें तें आसा आशिर्वादाचो शिवर, सर देण्यांचें उगम. तुजें तें आसा आमकां शांती समाधान बरी भलायकी सुडका चडवण. आमच्या पिडेंत थावन आमकां संपूर्ण तरान गूण जाता आमी. सर बंदडेंतली आमकां सुडका मेळटा, आमच्या तत्वार पयस सरतात. भरोन ओमताच्या मापान संवसारी आस्त बदीक संपत्ती दिसपडतो ग्रास आमच्या कुटुंबाक जाय आसले सर गरजो, एक घर रावोंक बिडार सर सवलत्यो, आमच्या जाग्यार उदकाचें म्हायंत बरें उदक, आमच्या शेता बाटांनी बरें बेळें, आमच्या व्यापार वहिवाटांत मुनाफो लाभ, आमच्या जिवितांत लौकीक अभिवृद्धी, जाणवाय बुदवंतकाय उगडासी सकत, परिक्षेनी बरोवंक आनी बरें शिकप जोड, परिक्षेनी सुफळ जावंक आनी उंच शिकप जोडूंक आनी जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाचें सकत जोड. ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव बऱ्या थरान तें जारी करूंक, ह्या संवसारांत तुजी येवजण आमच्या जिवितांत पोंता पावोवंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक बापा तुज्या सर आशिर्वादांनी आमकां बर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशीं आसात मोगाच्यान तुमी सगळीं? आज एका किर्तनाचेर आमी अध्ययन करया, नियाळ करया आनी किर्तनाद्वारे देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक आमी चडीत अभिवृद्धी जोड घेवया. आज आमच्या नियाळाक म्हाका पवित्र आत्म्यातय मेळ्ळेली एक सुचन जावन आसा. किर्तन 103, साम 103. तुमच्या लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार तुमी उक्त करयेत. किर्तन 103, 103. हें किर्तन दावीद रायाचें किर्तन जावन आसा. ह्या किर्तनांत 22 वळी आसात. वळी म्हळ्यार वर्सस, वळी आसात, वाक्य आसात. 22
आसात. आनी हें किर्तन अशें सुरू जाता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्कर्ण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. स्तुती कर म्हणलो शब्द इंग्लिशान जाल्यार ब्लेस द लॉर्ड युअर गॉड ओ माय सोल. ब्लेस गॉड ओ माय सोल. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल अशें इंग्लिशांत आमी वाचता. ब्लेस ब्लेस म्हणलो शब्द आमी जाणाव. ब्लेस म्हळ्यार आशिर्वाद करचो. आमी आमच्या कोंकणींत आमच्या संप्रदाया प्रमाणे चिंता व्हडांनी मात्र ल्हानांक आशिर्वाद दिवचे, बेसांव दिवचे. देखून थोडे फावटी व्हडां हेरांतावन बेसांव काणयो नार घातात ह्या पसंत करनात. निजान मोगाचें न्हू, आमी सगळ्यांनी बेसांव घेजय आनी बेसांव दिजय. बेसांव म्हळ्यार उंच उबारचें. देवाकी आमी उंच उबारचें. देवाक उंच उबारले वयर तो व्हरतो जायना, तो व्हरतो ताचे आसतकी तो व्हरतो. आमी ताका उंच उबारलेले वरी तो व्हरतो न्ही, पूण म्हज्या जिवितांत देवाक हांवें उंच उबारचें. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल. देवाक आशिर्वादीत कर म्हळ्यार देवाक उंच उबार. हे म्हज्या जिवा, हे म्हज्या आत्म्या, म्हज्या अंतस्करणां देवाक उंच उबार. कित्याक देवाक उंच उबारतना देवा ती हांवूय उंचायेक चडटा. देखून ल्हानांक व्हडांक आशिर्वाद रिजय. म्हणजे ल्हानांनी व्हडा विशयान बरें उलोवचें एक आशिर्वाद. आवय बापाय विशयान भुरग्यांनी बरें उलोवचें. व्हडल्या भावा विशयान धाकट्या भावांनी बरें उलोवचें. आनी व्हडल्या भावान धाकट्या भावा विशयान बरें उलोवचें. मुखार बरें जायजें धाकट्या भावान तशेंच व्हडल्या भावांनी. आवय बापायनी बरें जायचें मुखल्या जिवितांत, भुरग्यांनी बरें जायचें, सगळ्यांनी बरें जायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हें किर्तन अशें आरंभ जाता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्कर्ण ताची स्तुती करून दी. अशें मोगाचें न्हू. ह्या किर्तनांत 3 संगती आमी पळयता. पयलें, स्तुती करचेचो अर्थ कितें, वॉट इज द मिनींग ऑफ ब्लेसिंग. आनी दुसरें, विधान कशें देवाची स्तुती करची. आनी तिसरें जावन आसा तें माप, खंयच्या मापान आनी खंयच्या एका मेस्पान, in what measure we must praise God. So first of all, it is the meaning of praising God, and secondly the means of praising God, and thirdly the measure in which we must praise God. ह्यो 3 संगती आमकां ह्या किर्तनांत समजतात. पयलें, स्तुती करचेचो अर्थ कितें, प्रेजिंगाचो अर्थ कितें. पळयत पुस्तकांत वापरलेलो मुळावो शब्द जावन आसा बाराक म्हणून. बाराक म्हळ्यार एक क्रियापदा. इट इज नॉट ए नावन, नामपदांनी. म्हणजे आमी करची स्तुती एक क्रियात्मक जायजे, क्रियाशील जायजे, क्रिया जायजे. क्रिये म्हणजे निरंतरी व्हाळचें, निरंतरी चलचें, निरंतरी मुंदर सुचें. तशें म्हळ्यार देवा घरगांनी होगलाप दिता आसतना आमी ताळयो पेडच्यो, हात वयर करचे, दिंबेर पडचें, आंग हलोवचें, थोडे फावटी उडी मारचें, थोडे फावटी नाचचें, थोडे फावटी व्हडा ताळ्यान. देखून म्हाका न्हू, म्हाका एक कॅरिस्मॅटीक जावंक एक वर्ती दादोसकाय आनी वर्ती संतोष. महिमा देवाक सयत मिसाच्या बलिदाना वेळार गायता आसतना हांव खंयसर आसल्यार ताळयो पेट्टां. थोडी चिंतात इगर्जेंत मिसा वेळार ताळयो पेटोंक ना म्हण. म्हाका न्हू, आमी देवाक घरगांनी होगलाप दितना आमच्या सगळ्या सत्तेन देवाक घरगांनी होगलाप दिवचें. देखून किर्तनकार म्हणटा, म्हजें सगळें अंतस्कर्ण ताची स्तुती करून दी. अंतस्कर्ण म्हळ्यार म्हज्या भितर जें कितें आसा, वॉट एवर आय हॅव, आय मस्ट यूज इट. म्हजें तालंतां, म्हजी देणी, म्हजी सकत, म्हजी बुदवंतकाय, म्हजें शिकाप, म्हजी माहेत, म्हजें एक हांसो देवाक दिवच्यो. आनी म्हजें आंग हांवें हालोवचें, म्हजी बरी भलायकी, म्हज्यो दोंपरांगाटी, दिंबेर पडोवंक आसतना दिंबेर पडचें, उबें रावंक आसतना उबें रावचें, हात वयर करूंक आसतना हात वयर करचे, ताळयो पेटोवंक बगल्या वेळार ताळयो पेटच्यो. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितना म्हजें तें कितें आसा तें सगळें वापरचें. कित्याक ह्या वर्सा म्हाका न्हू, आमी खंडीत जावन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. कित्याक कोरोना वायरस घरगांत हांवें म्हाका न्हू, देवान म्हाका आनी तुका निवारलें न्ही. ह्या कोरोना वायरस खरगा वेळार कितले बोळादीक असले थोडे देश सयत व्हड कश्ट संकश्टां सांपडले. आपणा ती अधीक बरी बऱ्या भलायकेच्यो सवलती आसात, हेल्थ सिस्टम आसा म्हणून चिंतलेले व्हडले व्हडले राष्ट्र सयत मोगाचे न्हू ते चलवाले. व्हडा संख्यान थंयसर लोक मरण पावलो. तरी मोगाचे न्हू, आमकां, म्हाका आनी तुका देवान जिवन दवरलां. ह्या कोरोना वायरस खरगातावन म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू देवान संरक्षण केलां. आमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आसा केल्या म्हणल्या बरी. आमी आस्पत्रे गेल्या, आमी रेल्वे स्टेशनार गेल्या, बस स्टँडार गेल्या, बसार पळयन गेलें, कारार पळयन गेलें, हेरां सांगात मेळ्ळें, हात मेळयले.
तरी मोगाचे न्हू आमकां ते कोरोना व्हायरस लागोना या लागल्यार आमकां कांय बाधक करूंक सकोना कित्याक देवान आमकां राखलां आनी सांबाळलां. तर मोगाचे न्हू देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक कितले मोगाचे न्हू कारणां आमच्या जिवितांत आसात. वय सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता आसतना चिंतचें जावन आसा म्हज्या जिवितांत कितलें वायट आसा तेंच उंच उबारचें. सम आर ब्लेसिंग देर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लेम्स एंड सिकनेसीस एंड शॉर्ट कमिंग्स. थोड्यांनी म्हणजे त्या एका दिसा म्हजें कार पंक्चर जालें व्हड कश्टा संकश्टांत सांबाळलो. एका दिसा 5 वर्सांनी एक पटी तुजें कार पंक्चर जालें 5 वर्सांनी उचलेले हर एका दिसांनी हर एका घडये तूं भयण करता आसतना देवान तुका राखला आनी सांबाळला. त्या एका दिसा तूं मरता म्हण जाणून तुका ती पिडा आयली आस्पत्रेक गेलोय ICU गेलोय पूण भायर आयलो. जिवितांत उरलेले सगळीं वर्सां सगळे म्हयने सगळे दीस सगळे घडयो देवान तुका बऱ्या भलायकेन सांबाळला. त्या एका दिसा तुका भूक लागली आनी तुका जेवंक मेळना पूण उरल्या कितल्या दिसा त्या एक पटी तुजें काम गेलें पूण उरल्या 6 दिसांनी देवान तुका काम दिलें कितलें आस्पदीक सगळें दिलें. तर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक कितले अवकाश आसात. देखून केदाळ पुरपूचो व्यक्ती जावचें न्ही तुवें. केदाळ तुज्या जिवितांत कितें उणेंपण जालें कितें कश्ट आयले कितें संकश्ट आयले तेच तुवें उंच उबारचें न्ही तें तुवें ब्लेस करचें न्ही तें उंच उबारचें न्ही बघा देवान केल्लें बरेंपण तुवें चिंतीचें. देखून किर्तनकार आमकां म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर ताजे उपकार एक विसरा नाका केदींच विसरा नाका. तर मोगाचे देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिजय. कित्याक आमी अर्घ आनी होकलाप दिजय थंयसर आमकां ह्या किर्तनांत वाचूंक मेळटा. थंयसर 4 संगती म्हज्या गमानाक आयल्या. तुमी वाचून पळया चड संगती सयत गमानाक येवंक पुरो. एक देव आमची पातकां बक्षिता. दुसरें देव आमची पिडा गूण करता. तिसरें देव आमचें संरक्षण करता. चवथें देव आमकां कुरव दिता मुकूट दिता. आतां पयलें जावन आसा देव आमची पातकां बक्षिता. तिसरी वोड वर्स 3 म्हणटा सगळे तुजे आपरात तो बक्षिता सर तुजे पिडा तो गूण करता. देव मोगाचे न्हू आमकां आमची पातकां तो बक्षिता. देव बक्षीत आसतना मोगाचे न्हू तो संपूर्ण तरान विसराता. म्हणजे देवाक जाणू आयना उगडासाची सकत ना म्हणून न्ही. म्हणजे देव म्हजे कडेन तुजे कडेन वेव्हार करता आसतना जर तर आमी देवा लागीं येवन देवाक उलो मारलो देवाक अर्घ आनी होकलाप दिली आमची पातकां अशें तो बक्षिता गी पळयत पुस्तकांत दुसऱ्या कडेन वाचूंक मेळटा. त्या सगळ्या विशयांत आतां सांगूंक वेळ ना. सगळीं आमची पातकां एका चिलान घालता खंय चिलान घालन ताजें तोंड बांदता खंय गणयेन घालन पळय वयर तोंड बांदल्या बरी आनी बांदून ताका मोर मारता खंय. देवान बरें मारल्यार आनी कोणें उक्त करची कोणूच उक्तें करूंक शकना. आनी उपरांत देव ताची पातकां मिका प्रवातीच्या बुकांत आमी वाचता ताच्या फाटल्यान गूण दर्यांत उडयता खंय. आमी देवाच्या मुखारच वचूंक मोगाचें न्हू आमकां साध्य पळयत पुस्तक म्हणटा देव अघम उजवाडान तो जियेता आनी देव आपल्या फाटल्यान ताचें चिला म्हणजे आमच्या पातकाचें तें चिला म्हणजे तें पोतें ती बास्केट काडून उडय जाल्यार मोगाचें न्हू म्हणजे आमचे तोंड संपूर्ण तरान तो पयस करता. परतून देव ती पातकां उगडासा हाडिना ताच्या उगडासांत आसा तरी तो उगडासा हाडिना. आमच्या पातकाक फावो ते बरी तो वेव्हार करिना. बगार ताची भुरगीं म्हणून नव्यान तो आमकां स्विकार करता. दुसरें देव आमची पिडा गूण करता. ह्या दिसांनी मोगाचें कितले जाणांनी साक्ष दिल्ली जावन आसा. देविकलो रेतीन मंदिरांत कोरोना व्हायरस खर्ग जाल्ल्या आरंभारच सर मोगाचें न्हू आमी ऑनलायन आराधन आनी मीस सुरू केलें. सकाळीं अर्दे वर आराधन ताजे उपरांत अर्दे वर मीस ताचे पयलें पाद्र्या सांगाता मेळून एक अर्दे वर हांगासर सकाळींचे मागणें म्हणटात. आराधन आनी मीस आमी ऑनलायनीर घालता. दनपारां 12 ते 1 वरां पर्यंत आमी आराधन करता. भोव पयस सक्रांता मुखार उरलेल्या वेळार आमी तोटांत बागेन काम केलें. आमीच कामागारनांतल्या वेळार रांदलें. सगळीं कामां आमीच केल्लीं जावन आसा. पूण हे टॅलिकास्ट जाल्लें प्रोग्राम सगळ्या संवसारार पळयल्ले वरवीं मोगाचें न्हू कितले जाणां बरेंपण जालां म्हणना. आजच सकाळीं एक भयण म्हाका फोन कर सकता. हांव हांगासर दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाक सरमावन दिवच्याक हांव तयार जावन आसलो. तितल्यार ती फोन कर म्हणटा फादर एक घडी आयका हांव मरचीं आसलीं. हांव कॅन्सर पिडे वरवीं डाक्टरान आशा सांडली. हांव थंयसर आस्पत्रेक सर्जरीक वता आसतना तुमकां फोन केल्लें तुमी मागोवंक सांगलें. तुमी थंयसर मागलेलें हांवें ICUंत आसतना सयत थंयसर कानाक इयरफोन घालून तुमचें आराधन आयकलें. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलो. तुमच्या सांगात हांवें देवाक अर्घ आनी होकलाप दिली. देखून म्हाका धैर्य मेळ्ळें. देव म्हज्या जिवितांत आसा म्हणून हांव सत मानली आनी देवान म्हज्या जिवितांत अजाप केलें. अजापांनी म्हणल्यार बरी बरें जालें. डाक्टरान म्हळें तुज्या देवान तुका बरें केलां. आमच्या हातांत कांयच ना. आमी चिंतलें साध्यच ना म्हणून पूण साध्य जालें.
आनी एकलो सांगलो म्हाका असो आयलो तो म्हणटा म्हाका फादर आतां म्हज्या 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 हर एका जाग्यार हांव स्तुती आराधन करता. हांव बाथरुमा वचून नाताना सयत म्हज्या बाथरुमाक गेल्ल्या वेळा सयत हांवें थंयसर म्हजें मोबायल ऑन दवरचें आनी हांवें तुमचो सर्मा आयकोवचें, आराधन आयकोवचें, तुमच्या सांगाता हांवें अर्घ आनी होगलाप दिवचें. अशें म्हजें जिवीत 24/7 म्हज्या मतीर आसतना हर एका घडये म्हणल्या बरी देवाक समर्पण दिवन अर्घ आनी होगलाप दिवचें. कितले जाणांनी म्हाका आतां फॅक्टरीन सयत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन दिलें. जर गेलां तांच्या ऑफिसान दफ्तरान सयत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. चलता आसतना कानाक इयरफोन दवरून आयकून त्या आराधनांत वांटो घेवचो. अशें म्हाका न्हू कितलेशीं आशिर्वादां देवान आमकां दिल्यांत आनी देवान आमकां सर पिडे शिडेंतले राखलां आनी सांबाळ्ळां. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, ह्या किर्तनकार आमकां म्हणटा, सर तुजे पिडा तो गूण करता. आनी चवथी वळ म्हणटा, तुजो जीव फणांतलो निवारता. देव म्हाका आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आसा करता. जकार्याच्या बुकान 2ऱ्या अवसरान 9व्या वडीर आमी वाचता. इंग्लीश ट्रान्सलेशन चॅप्टर 2:5. ही इरेक्ट्स दॅट वॉल ऑफ फायर अरावंड अस. आमी मास्क घालता ह्या दिसांनी, सॅनिटायझर यूज करता, लोकांतावन 6 फीट डिफरन्स दवरता आनी कोणाकी मेळना, चड जण आसले लेगीत वचना, जाता तितलें पयण आमी पयण करना भायर. 4 जाणां सांगता मेळना, आपणाकच सुरक्षीत सांबाळूंक पळयता. पूण अशें केल्या उपरांत म्हाका कितल्या जाणांक पिडा आयल्या कोविड-19. पूण म्हाका आनी तुका देवान राखलां आनी सांबाळ्ळां. कित्याक आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आसा. आमी हेरां लागीं गेल्यार वचनातल्या वेळार ह्या कोरोना व्हायरस पिडेस्तांक आमी आपडल्यार आपणनातल्यार म्हाका देव म्हाका तुका राखता, संरक्षण करता. आनी चवथें जावन आसा, देव म्हाका तुका मुकूट फावो करता. तुजी जिणी पर आपल्या देण्यानी तो तुका दोशी करता. ताजे पयलीं 4थ्या वळीर, वय तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुतीचो मुकूट घालता. म्हाका कोणी मिस वर्ल्ड जाल्यार, या वर्ल्ड कप जिखल्या वेळार, या खंयच्या स्पोर्ट्सांत जिखल्या वेळार तांकां तांच्या माथ्यार एक कुरव दवरतात, या तांकां एक कप्प दितात. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका मानाचो मुकूट दिता, म्हाका आनी तुका इनाम दिता, भोवमान दिता. आनी परतून म्हाका ती दादोसकाय संतोश म्हाका आमकां फावो करता. दैवीक लोरेतीन मंदिरांत म्हाका आमी तुमकां मेळोवंक शकना तरी कितले जाणांनी आमकां फोन करून सांगलां, फादर तुमच्या मागण्या वरवीं दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा सुवारी आमचें बिझनेस बरें जालां, आमच्या शेता बाटांनी बरें बेळें जालां, आमकां नवें कार काण घेवंक जालें, एक नवो जागो काण घेवचो आसलो तें काण घेवंक जालें, आमचें रीण फारीक करूंक जालें, आमकां पयशे येवचे आसले ते आयले, चिंतनांतल्या भुरग्याक एक बरें काम जालें, भुरग्यांचे परिक्षेंत ते पास जाले, आनी कसली व्हड पिडेंत गूण जालो, जायते पयशे खर्चीचे आसले, खर्ची नासतनाच उण्या दरीचेर तें ऑपरेशन जालें. अशें म्हाका ती आमकां सांगता आसतना आमच्या माथ्यार एक मुकूट दवरल्या बरी, आमच्या माथ्यार एक कुरव दवरल्या बरी आमकां संतोश भोगता. कित्याक देवाचें काम आमी करता आसतना म्हाका देवच आमकां दादोसकाय संतोश तृप्ती फाव करता. संवसारी मनशान म्हाका आमकां कसलोच कुरव दिवचें म्हणना, मुकूट दिवचें म्हणना, मान सन्मान दिवचें म्हणना, देवच म्हाका आमकां मान सन्मान दिता. हें किर्तन म्हाका मन दर्शन आमी वाचता आसतना थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. आमच्या स्तुती होगळापाची बुन्याद कितें जावन आसा जगी म्हणून. वॉट इज द फावंडेशन ऑफ आवर प्रेज? 3 things came to my reflection. म्हज्या नियाळाक 3 संगती आयले जावन आसा. एक जावन आसा देवाचें लक्षण या देवाचें स्वरूप, दुसरें जावन आसा देवाचो मनोभाव, आनी तिसरें जावन आसा देवाची दादोसकाय. गॉड्स कॅरेक्टर, गॉड्स एटिट्यूड अँड गॉड्स डिलायट. 8व्या वळीर आमी अशें वाचता, सर्वेस्परू दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो, तो सदां काळ आरोप लावचो ना, सासनाक राग दवरून रावचो ना. आनी 10वी वळ म्हणटा, आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या सवेन तो वेवहार करिना, आमच्या गुन्यांवाक फावो ते फारीकपण तो घेना. म्हाका हें जावन आसा देवाची सुरपाई, देवाचेंच लक्षण हें जावन आसा. देव कितें जावन आसा? दयाळ आनी कुरपाळ. तो म्हाका आनी तुका बरें करून तो वळखता, भोव आपुरबेन तो वळखता. किर्तनाच्या बुकांत 130 आनी 9 अवसरांत 13व्या आनी 14व्या वळीर आमी वाचता, Psalm 139 verse 13 and 14. म्हजें अंतरंग सर्वेस्परा देवा तुवें घडलाय, म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. विधमीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. पळया, देवान म्हाका आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांतच विणलां खंय.
आमचे आवय एक तराची, बापूय एक तराचो, आमचे कुटुंब एका तराचें, आमचे समाज एक तराचें, आमी वाडलेली ती परिस्थिती आमची कितें म्हणटात आमच्या भोंवतणीचें वातावरण विविध तरांचें, देखून आमी हर एकली प्रत्येक विशिश्ट आनी विचित्री म्हणयत अद्भुत, आमी हर एकली विशिश्ट प्रत्येक वैयक्तीक आनी अद्भुत रितीन देवान आमकां रचला. कित्याक देवाची ती मांडावळ, आमकां जें कितें फावो न्ही तें देवान आमकां दिलां. आमकां वचूं मेळटा पोरण्या तेस्तामेंतांत जोनातान दाविदाक मोगासो व्यक्ती जावन आसलो, मोगासो इश्ट, ताच्या काळजाचो इश्ट म्हणयत त्या रितीन. पूण ताचो बापूय साऊल राय दाविदाक द्वेशितालो, दाविदाक लगाड काडून सोदतालो. देखून दावीद कितें करता, थंय तावन पयस सरून वता, त्या राज्या थावनूच भायर सरून वता. पूण उपरांत देवाच्या मांडावळी प्रमाणे, देवाचे येवजणे प्रमाणे साऊल राय स्वार्थी जावन आसलो, मात न्ही देवा विरोध केलो. देखून साऊल राय मेलो. उपरांत सुजांत ताचो पूत जोनातानय मेलो. पूण साऊल राय दाविदा लागीं मोगान आसता आसतना दाविदा कडेन एक सल्लो ताणें केल्लो, आनी त्या सल्ल्या वेळार साऊल रायान दाविदाक सांगलें जावन आसा, तूं म्हजे उपरांत राय जाल्ल्या वेळार म्हज्या संततीक तुवें बरें करून सांबाळी जाय म्हणून. पूण जेन्ना दावीद राय जालो, साऊल राय मेला, ताचो पूत जोनातान मेला री, थंयसर एक व्यक्ती आसलो, ताचें नांव जावन आसा मेफी बोशेत म्हणून. मेफी बोशेत हो एक ताचो पाय घाय जावन ह्या दुसऱ्या कारणा खातीर तो एक लंगडो जावन आसलो. तो दाविदाच्या भियान लिपोवन बसलो, कित्याक त्या काळार जे कोण रायाचे दुस्मान आसात, दुस्माना सगळ्यांक लगाड काडटले. मात न्ही रायाच्या रावळेरांत लंगड्यांक, कुरड्यांक, केप्प्यांक, ऊण आसल्यांक कसलोच अवकाश नासलो. जाल्यार दावीद राय जाल्लोच म्हाका जेन्ना ताचे पयलेंचे बसवणें, ताचे पयलें ताणें केल्ले खरार तो विसराना. विशेश जावन ताचो दुस्मान जावन आसल्या साऊल राया लागीं केल्लो सल्लो सयत तो विसराना. देखून तो सोदून काडटा साऊल रायाचे संततीचे कोण आसात गे म्हणून. जेन्ना ताका कळी जाता मेफी बोशेत आसा म्हणून एक पयशिल्ल्या गांवांत, तो वचोन सोदून काण मेफी बोशेताक मेळटा. मेफी बोशेत भियोन वेता, खावज येता आपणाक दावीद आतां लगाड काडटलो म्हणून. तो ताच्या पांयांक पडटा आनी तो म्हणटा, तूं एका सुण्या फाटल्यान कित्याक आयलाय. म्हणजे आपूण एक सुणें म्हणून राया मुखारच तो वळखून घेता. जाल्यार दावीद ताका म्हणटा, ना, तूं म्हज्या राया साऊलाचो संततीचो, देखून म्हज्या रावळेराक ये. ताका रावळेराक आपण हाडटा आनी थंयसर ताका तो म्हणटा, हर एका दिसा जेवणाच्या वेळार तुवें म्हज्या सांगाता रावळेरांत मेजार म्हज्या सांगाता जिवी जाय. अशें मोगाचें न्हू मेफी बोशेताक तो उंच मारता. दावीद राया विरोध उठलेल्या त्या दंगे वेळार, राया विरोध उपराटलेल्या थोड्या मनशां मदें मेफी बोशेती एक जावन दावीद रायाक ताच्या रायपणांत सकला घालूंक की ताणें प्रयत्न केल्ले जावन आसा. पूण दावीद ताका बक्षिता न्ही जावन मेफी बोशेताक तें फावो न्ही जाल्यार दावीद मोगाचें न्हू ताका तें फावो करता. कित्याक दावीद साऊल रायाक केल्ली ती बसावणी उडास धरता. तशेंच मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव मनशा कोणाक लागीं केल्लो खरार, ताणें केल्लो तो सल्लो, ताणें दिली ती बसावणी उडास दवरता. आदाम आनी एवेन मोगाचें न्हू पात करता आसतना देवान केल्ली ती बसावणी उत्पत्ती बुकांत 3ऱ्या वसरांत 15व्या बडीर, जेनेसीस चॅप्टर 3:15, हांव तुज्या संतती आनी त्या देंवसराच्या संतती मदें दुस्मान कांय घालतलो. तुजी संतत, तुजी संतत म्हणजे स्त्रियेची संतत, आदाम आनी एवेची संतत ताचें मस्तक चेंचतली आनी तो तुमच्या खुटेक घास मारतलो. म्हणजे देव आपल्या बसवण्या प्रकार आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा. आनी तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. नाताला फेस्ता वेळार आमी तें फेस्त आचरतले आनी स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर आम्हा समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन त्या खुर्सार ते विशेष कश्टा वळवळांचें मरण तो मरता आनी आपलें रगत 7 फावटीं तो व्हरयता आनी 7 फावटीं व्हरयल्या वरवीं त्या देंवसराच्या माथ्यान तो चेंचता. देंवसराक, सैतानाक, लुसिफेराक, पाताळाच्या पदवेक संपूर्ण तरान तो चलवयता आनी मनशा कुळाक जैत लाभयता. आमकां तें फावो न्हय. आमी अयोग्य जावन आसल्या मनशांक, ना फावो जाल्ल्या मनशांक स्वामी जेजू आपणाचो जीव दिवन आमकां तो सोडयता आनी बापा लागीं तो एक करता. आनी हें जावन आसा देवाची मांडावळ, हें जावन आसा देवाचें तें कॅरेक्टर, हें जावन आसा देवाचेच सेगूण, देवाचें तें लक्षण तें जावन आसा. म्हाका उगडास जाता ह्याच दिसांनी एक भयण म्हज्या लागीं सांगून आसली, तिका 4 या 5 जाणां भुरगीं, ताचे पैकी एक धूव जायतें तिका कश्ट दिता. ती म्हणटा ल्हान आसतना तें टिनेज
म्हळ्यार PUC करता आसतना तेका चेड्याच्या मोगार पडलें. आवयक उपरांत ते गर्भेस जाल्या उपरांतच कळ्ळें. उपरांत ताणें भुरग्यान ते दळ पर्यंत अबॉर्शन सयत करून काडून गेलें. जाल्यार तिणें बक्षिलें त्या भुरग्याक. ताका भुरग्याक रितीरी व्हरून बरें करून हाडलें पाटी. उपरांत बरें करून शिकप ताणें दिलें आनी शिकप दिवन जाल्लें कामाक लागलें. परतून आनी एकल्याच्या मोगार पडून परतून तेंच पातक ताणें केलें. जाल्यार ही आवयन बक्षिलें. आवयक कळ्ळें कोणाक सांगूं ना कुटुंबाच्यांक ताजी मर्याद वचोन वच म्हूण. आनी उपरांत सैरीक जाली. काजर जालें. काजर जाल्या उपरांत बरें जाता म्हूण चिंतेन दोगां जाणां भुरगीं जालीं. भुरगीं जाल्या उपरांत आनी एकल्याच्या मोगार तें पडलें. आनी एकल्याच्या मोगार पडोन ताच्या सांगाता वायट करणी करता आसतना घोवाच्या हातान सांपडलें. आनी आतां घोवान ताका डिवोर्स दिलो. आतां आवय म्हणटा कितले फावटी म्हज्या धुवेक हांवेंच बक्षिलें उपरांत घोवान बक्षिलें जाल्यारय तें बदलोंक ना. देखून आनी फादर हांव ताका म्हज्या घरा रीक दिना. हांव ताका आनी वळखना. तें वचोन कितेंय जावं दी पाडाव जावं दी. म्हाका मनशाक सोंसणीक एक मेप माप आसता. माप मेजप म्हणलें आसता. पूण देवाच्या बक्षण्याक म्हाका माप आनी मेजप म्हणलें ना. देव निरंतरी म्हाका तुका बक्षिता म्हणून आमकां ह्या किर्तनांत दावीद राय आमकां स्पश्ट करता. ह्या किर्तनांत मुंदरसून म्हाका आमी वाचता सोमयाचें संतोश कितें जावन आसा. सोमयाची दादोसकाय कितें जावन आसा. आमची संतोश दादोसकाय कितें जावन आसा म्हाका आमची संतोश आनी दादोसकाय जावन आसा एक बरें आयस्क्रीम खावचें, या बरें जेवण जेवचें, या बरी मासलेचें नुस्तें खावचें, या बऱ्यांतलें बरें वय बिरयाणी जेवची, या 4 गांव भोंवन येवचें. आनी थोड्या जाणांक म्हाका सोरो अल्कोहॉल, थोड्यांक ड्रग्स, थोड्यांक स्त्रियांचो सांगात, थोड्यांक दादल्यांचो सांगात, व्याभिचार आनी इस्कळपण फसलेपण. देखून संवसारी जे खुशालाय दादोसकाय आमकां आसता ताचे सांगाता जायते वायटय आसता. देखून म्हूण ह्या बुकांत आमी वाचता बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 22. देवाचें आशिर्वाद एकल्याक ग्रेस्त करता ताचे सांगाता कितेंच वायट आसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका आमकां सगळ्यांक ग्रेस्त काय जाय. आमकां सगळ्यांक बऱ्यो सवलती जाय. आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत बऱ्यांत बऱ्यो वस्तू जाय. पूण म्हाका ते सगळे देवाच्या आशिर्वादा मुखांतर ते येयचे. देवाच्या आशिर्वाद नासतना पयशे जोडल्यार, या आस्पदीक जोडल्यार, या संवसारी खुशालाय जोडल्यार ताचे सांगता वायट खोटेपणी आसता. इल्लें जेवण इल्लें चड जेवल्या काल जाता अजिर्ण जाता, या कोलेस्ट्रॉल सोडटा, या डायबिटीज आसल्यार साकर सोडटा. देखून कितें संवसारी रितीन खुशालकायेंत दादोसकायेंत कितें तरी वायट आसता. पूण देवान दिवच्या दादोसकायेंत मोगाचें कांयच वायट आसना. थंयच देवाची दादोसकाय कितें. आनी तो किर्तनकार आमकां स्पश्ट करता देवाची दादोसकाय मोगाचें आमी जावन आसा देवाची दादोसकाय. मनशांतय तो दादोसकाय भोगता मोगाचें. ह्या संवसारांत आमचो कोणीय मोग करना जाल्यार देव मोग करता. आमी कितलीं पातकां केल्यार उपरांत आमी म्हळ्यार सोमया म्हजी खाकूत कर म्हणल्यार तक्षण मोगाचें बरें जाता. ह्याच दिसांनी हांव ICUक मागोंक गेल्लो. त्या व्यक्तीक ताच्या जिवितांत जायते खोटेपण वायट आदारल्यान ती एक वायट स्थितीक तो व्यक्ती येवन पावलो. देखून हांव ताचें नांव सांगना, गांव सांगना. त्या व्यक्तीक व्हड आपाय आयलो. ताच्या जिवाक मोर्चो आसलो. पूण मोतीर आसलो. तो उलयतालो. पूण ताची कूड सगळी डाक्टरांनी आशा सांडली. पूण ताचे कडेन उलयता आसतना हांवें ताका म्हळें सोमयाक उलो मार, सोमया म्हजी काकूत कर म्हण, आनी सोमी तुका बरें करता म्हणें. आनी थंयसर ताणें उलो मारलो, सोमया म्हजी काकूत कर. रडलो तो. आनी थंयच ICUंत ताची पातकां तो बरें करून कुमसार जालो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो आनी ताका बाचाव केलो. तो आतां बरो जाला. देवाक उलो मारल्या तक्षण म्हाका देव आमकां बाचाव करता. देखून म्हाका आमच्या जिवितांत आमी निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगळाप आमी दिवंक शिका जाय. आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना आमी ह्यो संगती उडास दवरचे म्हूण किर्तनकार आमकां म्हणटा. 19व्या वळेंतल्यान 22व्या वळ पर्यंत थंयसर 3 संगती आमकां स्पश्ट जातात. एक देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिसाय. कित्याक म्हळ्यार देव सर्वांचेर अधिकार चलयता. 19व्या वळ सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन स्थापन केलां. समेस्तांचेर तो आपलें राज चलयता. ह्या संवसारांत आमी कितें वर्तें म्हूण आमी चिंता ताचेर म्हाका देवाचो अधिकार आसा. जावं करून व्हडलीं राष्ट्रां आसात, अमेरिकाची, युरोपाची व्हडलीं ग्रेस्त राष्ट्रां आसात, ताचे की वयर म्हाका देवाचें सिंहासन आसा. आमी चिंता अति बुदवंत काय जाणवाय आसा आमच्या कंप्युटरांक, आमच्या मॉडर्न डे टॅक्नॉलॉजीक. पूण देवाचे अधिकार ताचे की वरचो. ह्या संवसारांत कितेंय वर्तें आसलें, कितलें आस्पदीक दिरवें, भांगार, रुपें आनी कितें वज्रां संपुरो ताचे की उंच म्हाका देवाचो अधिकार जावन आसा. आनी दुसरें जावन आसा देवाची स्तुती होगळाप सार्वत्रीक जावन आसा. देखून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा 20व्या वळेंत
देवाच्या दुतानो ताज्यो आज्ञा पाळटल्या, बळिश्ट विरानो ताज्या उतरांक लक्ष दितल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताज्या दळबारानो ताची स्तुती खुशी पाडटल्या, ताच्या सेवाकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताचो अर्थ सगळ्यांनी स्तुती करी जाय. मोगाच्यान केवळ कॅरेस्मॅटीक मागणें करतल्यांनी मात्र स्तुती करची न्ही. पाद्र्यापांनी, बिस्मांनी, पापसाहेबान सगळ्यांनी, ल्हानांनी, व्हडांनी, आवय बापायनी हर एकल्यांनी मोगाच्यान देवाक स्तुती करची योग्य जावन आसा. कित्याक देव स्तुतेक मोगाच्यान योग्य जाल्लो जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा सर कृत्यांनी आनी करण्यांनी आमी देवाची स्तुती करी जाय. 22वी वळ म्हणटा सगळ्या ताज्या कृत्यानो ताच्या राजवडकेच्या सर जाग्यांनी ताची स्तुती करा. मोगाच्यान आमी देवाची स्तुती करता आसतना आमी चिंतचे आमी केवळ एक माणा मंत्र सांगल्यार जाता म्हणून केवळ आमच्या बापा 100 पटी सांगचे या नामान मरी संता मरी 100 पटी सांगचे तो तेर्स 100 पटी सांगल्या वेळा देवाक मानू वता म्हणून ना. देवाक मानूचे मोगाच्यान देवाक स्तुती आमी केल्ल्या वेळा आमच्या देवा लागीं आमचो एक संबंध जायचे. संप्रदाय पावना संबंध देवाक अर्घांनी होकलाप हर एका घडये आयदनां दिताना देवाक अर्घांनी होकलाप दिवेत. कोसताना देवाक अर्घांनी होकलाप दिवेत. रुखा चढून नाल काडताना देवाक अर्घांनी होकलाप दिवेत. तोठांत बागेन काम करताना देवाक अर्घांनी होकलाप दिवेत. ऑफिसान काम करताना देवाक अर्घांनी होकलाप दिवेत. ड्रायव्ह करताना देवाक अर्घांनी होकलाप दिवेत. जिवितांत हर एका घडये मोगाच्यान आमी देवाक अर्घांनी होकलाप दिवचे. आमी वाचता थंयसर दानियेलाच्या बुकांत दानियेलीक रायान फरमाण केलें दानियेलीक बुकेल्ल्या सिंहाक खाण जावन सिंहाच्या धोलींत उडयची म्हण. इन द केज ऑफ द लायन्स ते खबर मेळ्ळीच दानियल कितें करता भियेना कवजेना ताजे बदला देवाक अर्घांनी होकलाप दिता. कित्याक तो पातयेलो जें कितें देवान बसयलां तें सगळें संपूर्ण जातलें म्हणून ताणें देवाक अर्घांनी होकलाप दिवंक सुरू केलें. उपरांत ताका बांदून त्या सिंहाच्या धोलीन घालता आसतना मोगाच्यान तो निरंतर देवाक अर्घांनी होकलाप दिताना ते सिंह सयत वगत तोंड म्हणून बसले की कित्याक आयकूंक लागले दानियेलान देवाक अर्घांनी होकलाप दिवची. कित्याक तो अर्घांनी होकलाप दिता सर्गा संवसाराच्या धन्याक आनी तो सर्गा संवसाराचो धनी ताचो अधिकार सिंहाच्या अधिकारा प्रास व्हरतो. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तूं देवाक अर्घांनी होकलाप दिताय तुजे दुस्मान सयत बदलतात. तुजे दुस्मान सयत तुजे इश्ट जातात. आपोस्त्या कृत्या बुकांत आमी वाचता 16व्या वर्सांत सावलाक आनी सिलासाक बंदेन घाल्लो. तांकां मारन सरसरीत घाय करून ताच्या कुडीक बंदेन घाल्ल्या वेळार ते निरंतर अर्घांनी होकलाप दितात. मोदान रात आसतना आमी जाणाव सगळे बंदेन आसले सगळे बंदिवान सयत तांचे सांगाता मेळून देवाक अर्घांनी होकलाप दितात. त्या अर्घां होकलापाच्या ती पदवी आनी सकत पळया सगळी भूंय हाल्ली भूंय कांपणी जाली. तांच्या बांदून घाले ते सांखळी सयत तुटून पडल्यो आनी बंदडीचे दारवाटे उक्ते जाले. आनी उपरांत कशें सावल आनी सिलाच सुटका जोडटात. मोगाच्यान अर्घांनी होकलाप दिल्ल्या वरवीं केदी वर्ती हाच्या पा विजमीत आमच्या जिवितांत जातात. तर मोगाच्यान एक घडी भर दोळे धांपया. समयात एक दृढ निर्धार आमी घेवया. जिवितांत हर एका घडये आमी देवाक अर्घांनी होकलाप दितल्या. सर आमची सकत सांगत घाल. सर आमची देणी सांगात घाल. सर आमची आशिर्वादा बेसांवां सांगात घाल. देवान दिल्ली बरी भलायकी बरो ताळो देवान दिल्लें तें शिकाप जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत पवित पुस्तकाची जाणवाय पवित पुस्तकान ते उतरां सगळीं सांगात घाल. आमी देवाक अर्घांनी होकलाप दितल्या. देवाची मोगाची जातल्या आनी देवातावन हर एक आशिर्वाद हर एक बेसांवां आमी जोडून घेतल्या. H19 दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां H19 H19 पान नंबर 81. ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडुया सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तेन गाव भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. पातकातावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो पातकातावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दारवाटो आमकां उक्तो केल्लोलो सर्गीचो तो दारवाटो आमकां उक्तो केल्लोलो. हालेलुया 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 हालेलुया.
काळजांत मागा तुमच्या गरजा बसवतो ह्या वक्ता हांव मागता सर्गींचे बापा सर्गोक्त गण तुझ्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावा मयणीचेर आशिर्वाद घाल तांच्या गरजा न्हितून तांकां पाव बापा तांची पिडा गुण कर बापा हर एका पिडे शिडे तावन तांकां तूं निवार बापा विशेश जावन तांच्या मोगाच्या मनशां ICUंत MICUंत आस्पत्रेंत आसा तर बापा तूं तांकां गुण कर सर्जरी जावची आसल्यार ती सर्जरी फळां बरीच जावन दी बापा बरी भलायकी तांकां फाटी मेळोन दी बापा काम आशिल्ल्यांक बरें काम मेळोन दी बापा परिक्षेन पास जावंक आशिल्ल्यांक परिक्षेंत बरोंक जाणवाय बुदोवन काय उगडास सकत दी बापा बरेंकन पास जावन तांच्या जिवितांत सुफळ जावन बरो फुडार आसा कर शंकर बापा वायट सवय सोडूंक आशिल्ल्यांक देंवसराच्या सैतानाच्या त्या जाळांतले बंदडेंतले संकळींतले मुठींतले बापा तूं तांकां सुटका लाभय आशिर्वाद कर बापा मरणाच्या खटल्यार असल्या सर प्रायवंतांक बापा तूं तांकां गुण कर लांब आवक तांकां दी बापा बऱ्या मरणाची कृपा तांकां दी बापा बरेंकन पातक रडोवन जिणी बदलून एक बरें कुमसार जावन हय निमाणो सक्रामेंत जोड बापा सस्नीक जिवीत आनी जोडी शंकर बापा पुलकतलेल्या आत्म्या बसत आमी मागता बापा आमच्या कुटुंबां आसलेल्या समेस्तांक पुलकतलें तेतून निवार आनी सस्नीक जिवीत तांकां फावो कर बापा काजार जावंक आशिल्ल्यांक जिवितांत एक बरो सांगाती बरी सांगातीन वेळार फावो कर बापा काजार जायची आनी इतर जायतीं कार्यक्रमां येवजण गेल्ल्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घालपा सर तेंची येवजण पूर्ण कर एका गांवांत आनी एका गांवा पयन करून आपल्या मोगाच्या मनशां मेळोवंक आशेतात दुसऱ्या गांवा वचोन थंयसर मायग्रेशन करूं आशेतात तांचेरय आशिर्वाद घाल बापा तुज्या भुरग्यांच्या सर येवजण तूं पंथा पावय बापा सर तांच्या गरजांनी पाव बापा सर तांची दुकां पसून काड तुज्या पुता जेजूचे नांवी हांव मागता आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां समेस्तांक समृद्धीचें लौकीक आनी आध्यात्मीक समृद्धीचें नवें वर्स 2020 हांव मागतां दिव्यवाणी